पयले सुवातेर हांव कंडेम करता. This is the first step of this new government to curb the right of freedom. म्हणजे ही एक वॉर्निंग आसा गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या मिडियाक, गोंयच्या सिटिजन्सांक आनी गोंयच्या NGOंक की तुमी सरकारा विरुद्ध आवाज काडप ना. सो काँग्रेस पार्टी ह्या घटनेचो, ह्या पुलीस कंप्लेनीचो खंडन करता, कंडेम करता, कारण ऑल्सो रायट ऑफ फ्रीडम, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच and freedom of expression. These are the foundation of democratic organizations. And the press plays a very important role in democracy. So one of the important pillars. You cannot silence the media and cannot be silenced. I understand the psyche of this BJP government. They don't like to be criticized. They don't like the questions. But they will never answer your questions. On the contrary, they will file a police complaints. So I want to warn this government that not to play with media. हांव गोंयचे मुख्यमंत्री ताका याद करपाक दिता की हाजे पयलीं ताजो जेन्ना तो CM आसतना अशेंच तेणी लेटेस्ट ब्लँकेट बॅन केल्लें की आपल्या विरुद्ध कांयच छापपाक जायना म्हणून. सो तूं म्हाका अटॅक करपाक सोदता, आय हॅव नो प्रॉब्लम. मिडियाचो तो अधिकार आसा, जें कितें घडटा तें बरोवपाचें. सो प्लीज मिडियाक हातूंतल्यान फ्री कर, मिडियाक काडून उडय. ना जाल्यार म्हाका दिसता एक वायट कृती गोंयांक सुरू जातली. एक्चुअली तर त्या बाबतीन तेजी जर खरेंच डिफेम केलें तांकां हांवें, पूण तरी आसतना हांव माफी मागपाक तेंची रेडी आसा.